उत्तर गोयच्या मांद्रे गावात कथित बांदकाम केल्ले खातीर मांद्रे पंचायतीन बुधवारा दक्षिण भारताचो फामाद अभिनेतो नागार्जुनाक स्टॉप वर्क नोटीस काढल्या। मांद्रे पंचायत सरपंच अमित सावंत हांणी गोवा पंचायत राज कायदो 1994 खाला नागार्जुनाक ही नोटीस जारी केल्या। प्रतिवादी गांवच्या अधिकार क्षेत्रांत बेकायदेशीर वावर करता अशें सरपंचाचें म्हणणे। देखून हे काम पंचायतीन बंद केलां। ह्या बांदकामा खातीर परवानगी घेवंक नाशिल्ल्या कारणान ही नोटीस काडल्या अशें ह्या नोटीसींत म्हणलां। हे बांदकाम बेगोबेग थांबोवचें ना जाल्यार खर कारवाय करतले अशें ह्या नोटीसींत म्हणलां। सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार जे लोकल पंच मेंबर आसा त्या भागांतले बाब किरण सावंत हांच्यांनी पंचायतीच्या निदर्शनाक हाडून दिलें की आशवे हांगासर एस्कावेशन चलता म्हणून। सो तें एस्कावेशन चलता म्हणून आमी सायटीर गेले जाल्यार सायटीचेर पळयलें जाल्यार सगळी कडेन म्हणटात तशे खड्डे मारून दवरलेले। ऑलमोस्ट ना म्हटल्यार तरी मोर दॅन 15 to 20 म्हणटा ते थंय खड्डे आसा सायटीचेर त्या। आनी ताच्या नंतर हांवें सेक्रेटरी म्हज्या बरोबर आसलेलो बाब अमित प्रभू, हांवें ताका कन्सल्ट केलें हें जें कितें चल्लां खोदकाम लेबरय आसलेले सायटीचे की आनी पंचायती कडल्यान कितें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स बी घेतला आमच्या टेन्युअर स्टार्ट जावच्या पयलीं बी घेतलेले बी आसा। सो ताणें सांगलें की हाका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स बी कांय दिल्लेलें ना आनी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स एनी हांव जर दिलें जाल्यार ते सायटीचेर प्लेस करचें पडटा की ह्या पंचायतीन कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिला आनी ताची कॉपी। सो थंय कांयच नसलेलें। सो ताच्या नंतर आमी ताका इमिजिएटली स्टॉप नोटीस दिली। आतां तो कोण मनीस कितें आतां व्हायरल जाल्या न्यूज की तो कोण तरी एक्टर वगैरे बीन म्हणून आमी मनशार पळोवन नोटीस काडूंक ना। आमी रुटीन जे इलिगल काम आसा त्या संदर्भात आमी नोटीस इश्यू केल्या।